I would say Baramulla is the most tough shoot ever in the history of Bollywood, and I think in the future also. दुसऱ्याची बरेली you don't want to direct, or it is coincident that both are written. ना म्हणजे म्हाका दिसता कितें जाता, डिरेक्शन इज फिल्म इज अ डिरेक्टर्स मिडियम. जशें आमी थिएटर म्हणटा की थिएटर इज अ एक्टर्स मिडियम. कोणाकूच सांगून हांवें जॉब सोडटा म्हणून, आनी तेन्ना म्हाजो म्हणजे म्हाका इन्क्रिमेंट मेळपा आशिल्ली 20%, आनी चड करून हांव US वचपा आशिल्लो. ठाट पंजाबी शॉर्ट फिल्म करतले, कित्याक म्हाका लोकांक सांगपा आशिल्लें की हांव मराठी डिरेक्टर न्ही. नाल्यार कितें आतां एक परसेप्शन बिल्ड जाता, ओके मराठी आसा, मराठी डिरेक्टर तो खंयचे तरी आसतलो, महाराष्ट्रांतल्यान खंय तरी येता आसतलो. सेटार बीन जर कोणी म्हाका गोंयच्या गोश्टी म्हणजे गोंयच्या क्रिएटीव हेचेर जर हाडलें जाल्यार हांव तापोवन काडटालो. सो तुका एक तो टायपकास्ट जातलो म्हणून भंय दिसूं ना की आय वूड बी टायपकास्टेड एज अ BJP's डिरेक्टर?